लक्ष्मीकांत पार्सेकार सरकारान मंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्ल्या मिकी पाशेको आड कितल्योशोच केसी आसात. मियामी फ्लोरिडाच्या पुलिसांनी मिकी आड शिंदळकीचो गुन्यांव नोंद केल्लो हे दाखोवपी कागदां प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात. वर्सभर ही केस कोर्टात चलताली, मात कोर्टान मिकीक निर्दोश सोडलो. मिकी सगळ्यांत चड केशी आशिल्लो मंत्री म्हणून येता. भाजपाच्या आमदाराचेर विश्वास नाशिल्ल्यान तांणी मिकीक मंत्री केला असो आरोप काँग्रेसीन केला. पार्सेकार म्हणटा मिकीचेर ह्या कार्यकाळात एकूय केस ना. आपल्याचेर घाल्ल्यो केशींनी आपूण निर्दोश सुटला अशें मिकी म्हणटा. शेनवारा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ले मिकी पाशेको हे घडयेक गोंयांतले सगळ्यांत चड वादग्रस्त राजकारणी आसात. गोंयच्या राजकारणांत येवचे पयलीं ते फ्लोरिडा अमेरिकेंत रावताले. 7 एप्रिल 1998 ह्या दिसा मियामी पुलिसांनी मिकी आड शिंदळकीचो गुन्यांव नोंद केल्लो अशें प्रुडंटा लागीं आशिल्लीं कागदपत्रां दाखयता. एक वर्सभर ही केस चल्ली. 3 ऑक्टोबर 1999 ह्या दिसा मियामी कोर्टान मिकीक निर्दोश थारायलो. त्या उपरांत मिकी गोंयांत आयलो आनी राजकारणांत पडलो. आमदार आनी मंत्री आसतनाय गोंय पुलिसांनी मिकीचेर कितल्योशोच केसी घाल्यात. दुसरी बायल करप, लुटप, फटिंगपणां, आत्महत्या करपाक प्रवृत्त करप, सरकारी कर्मचाऱ्यांक मारपेट करप असल्या केसींचो तातूंत आस्पाव आसा. 20 खात्याच्या एका इंजिनियराक मारपेट केल्ल्याच्या प्रकरणांत हायकोर्टान हालींच मिकीक ख्यास्त फर्मायल्या. ह्या ख्यास्तीक मिकीन सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिलां. मिकीक मंत्री केलो म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर टिका केल्या. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगिल्ल्यान मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिकीक मंत्रिमंडळांत घेतला असो आरोप काँग्रेसचो संघटक सचिव दुर्गादास कामतीन केला. Probably he doesn't trust his MLAs. He might be, worried that they might, form a group of 10 to 12 MLAs and move out. So, and it might be a move to checkmate their own alliance partner, Maharashtra Gomantak Party. Boss, see, if you are trying to threaten us, we have another partner. But at what cost? You are compromising the constitutional positions. प्रश्न घ्या सुप्रीम कोर्टात गेला याका या तुका कायद्यान सांगता 2 वर्सां डोक्यान वीक जाला ही कॅनॉट म्हाका दिसता आय हॅव एन्सर्ड यू. सो वन्स यू सेट अ पॅरामिटर that parameter has to be counted. मिकी बाबाचेर जी कितें गजाल आसा, आरोप आसात, ते ज्यो घटना आसात त्यो घटना जाल्या नंतर ताच्या मतदारसंघातल्या जनतेन मतदारांनी ताका निवडून दिला. ह्या टर्मान ताचेर आरोप कितें आसा असो म्हाका दिसना. Those cases or whatever, those are basically allegations. So the allegation, FIR, anybody can write a FIR against you also. So somebody, person who walk on the street, he said if the person goes and complain that you slept on him, so that also can file a FIR. I'm telling you, a person who walking on the street and go and complain against you that you slept on him, that also they file a FIR. No, there's no conviction. मिकीक मंत्री करून लोकसभा वेंचणुके वेळार दिल्लें आश्वासन पुराय केलां अशें भाजपाच्या सुत्रांचें म्हणणें आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत मिकीन भाजपाक पुराय तेंको दिवन भाजपाक जैत मेळोवन दिल्ले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी देवेंद्र गांवकार. मिकी पाशेकोक मंत्रीपद दिवपा फाटल्यान RSSचो हात आसा. क्रिश्चन समाजा मदीं फूट घालपा खातीर मिकीक मंत्रीपद दिलां असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. दाबोळी विमानतळा वेल्यान नौदळाक काडप म्हळ्यार राष्ट्रविरोधी थारतले अशें विधान केल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीन रक्षा मंत्री पर्रीकाराचेर टिका केल्या. Now the induction of Mickey Pacheco is very interesting. This is a ploy and the brainchild of the RSS to induct Mickey, to divide and try to destroy the Catholic community. Now why do I say that it is a ploy to divide the Catholic community? It is very clear during the Lok Sabha election. This Mickey Pacheco very sharply used a political public platform to criticize the church, Catholic Church leaders. This defense minister, who took Madani Saldana, who had created the baby that the navy from Daboli has to be shifted to Karwar, was Madani Saldana's cry. It is our demand that the defense minister immediately withdraws his statement that those demanding the shifting of the airport from Daboli to Karwar
as anti-nationalist, and if he sticks to it that his view is correct and he believes it is true, he should immediately remove the name of Matani Saltana from the South District Collectorate office. घेऊया एक विराम.